शास्त्रीय संगीत तसेच नाट्यगीत गायक अभिनेते पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर वयाच्या 80व्या वर्सा बुधवारा राती संवसारा गंतल्ले। तांची कूड बेरेस्तारा सकाळी निमाणे दर्शन करपा खातीर मुंबई शिवाजी पार्कांतल्या तांच्या घरा दवरली। उपरांत सांजवेळा 5 वरांचेर दादर शिवाजी पार्कांतल्या मसणबुयेन तांचेर निमणे संस्कार जाले। तांचे फाटल्यान 3 चले, सुना, नात्रा असो परिवार आसा। 2022 वर्सा सावन तांकां यकृताचें दुयेंस आशिल्लें। पंडित कारेकर हांचो जल्म 4 जुलय 1944 वर्सा माशेलांत जालो। तांचें शालेय शिक्षण मडगांवां न्यू इरा हायस्कुलांत जालें। पिरायेच्या 12व्या वर्सा ते गायन शिकपाक मुंबय आयले। उपरांत ताणें पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांचे कडेन गायन शिकले। पंडित कारेकर हांणी चडशें शास्त्रीय गायन केलां। मराठी नाट्यगितां, कोंकणी तशेंच हिंदीची पदाय गायल्यात। बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल, वक्रतुंड महाकाय अशी नामनेची गितां तांच्या नांवान आसात। गायक आनी बरे शिक्षक म्हणून तांची नामना आशिल्ली। ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शना खातीर ताणें जायत्यो कार्यावळी केल्ल्यो आनी ह्या माध्यमांचेर ते लोकप्रिय कलाकार आशिल्ले। पंडित कारेकर हांच्या मरणा विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां। पंडित कारेकर हाणें आपले पुराय जिवीत संगीत कले खातीर ओंपिल्लें। संगीत मळार जायते प्रतिश्ठीत पुरस्कार आनी भोवमान मेळोवन तांणी गोंयची संगीत मळार प्रतिश्ठा हाडिल्ली अशें म्हणीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें कारेकर हांच्या मरणा विशीं दुख्ख उक्तायलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।